सगळ्यांक नमस्कार आमगेल षड्रसा कुकिंग चॅनलाक पूरा जनाक स्वागत. टेस्ट ऑफ मंजेश्वर म्हणाल आमगेल सिरीज भितर आमी पयली आमगेल मंजेश्वरचे सुरेश कीण मामो तांगेल घरकड वचून तांगेले धर्मपत्नी विणा एस कीणेन केल्लेले रांदपांत रुची रुची जावन आशिल्ले बिनसा बिये मसाला रांदय आमी पयर कशें करचें म्हूण पळयलें. ताजेच सेकेंड एपिसोडा भितरी विणान तेच बिनसा बी तुमकां तसं तरणी बिनसा बी पावसाडी मेळची ताजे तुगेले अम्मान करचें भटीण मायन करचें दबदब उपकर दाखयता म्हूण म्हळेलें. ती दबदब उपकर कशें करचें म्हूण पळोवया. आतां हे सोय दवरला मग तूं कसं करूं हे सोयी आता हे दबदब उपकरी म्हणटाची ताका कसं म्हळ्यार खाली सोयी आमी मिक्सरान घालून एक थोडे ती क्रश करपाची काय पातळ जाल्यार सोयी एक कसं म्हळ्यार हाका जाल तितलो जीव नारलो आसल्यार लायता रोसूच्या दाटू जावन रोस येवका आमी गोडशांनी दाट रोस काडटा पळय तशी ती दाटू रोस येवका पिळू ना तशी घालचे तस जावन हाका विंगड कसं लय घालू ना देखून लायक जिवो नारलो आसल्यार लायक जीव नार ना जाल्यार वयली धवी सोय सोय घाला जाल्यार पण ते आमी मसाला नाका मिक्सर घालून एक पण क्रश करून घ्यायचे साधारण एक आता एक 2 मुष्ट बी म्हळ्यार एक साधारण एक मुक्काल पाव बी घाल्ले म्हणून जाल्यार ताका एक सान एक वड घाल येता वडाचे अर्ध घाला आता तुला अर्ध काणू दबदब उपकार करता अन्य कर्दाचे मसाले रांदे तशी आता शिजयला का हाका मी दोन्ही तरणी मिरसांग घालून एक 5 मिनिट दवर का की शिजुका जावन ताजे ओटू घालीत आशिल्ले कुकर दवरतना ओटू घाला जाल्यार पास ह्या प्रोसिजर ना आशिल्लें ताजे ओटू जावन मीठ आमी ऑलरेडी घालला मीठ घालचे काम ना हे तरणी मिरसांग एक उगाजो शिजुका ती ताजे तिखसाण सोडका आता रेडी झालं ताका एक यायला गाजायलो आता मी वाटेल ते मसालो घाल सोय वाटून दवरलेला घालची ते धवी सोय वाटून दवर जीव नारळ वाटून दवरलेला घाललो तेन्ना ते रस्सा पुरंबळे ताका रस्सा पुरंबळे जाल्यार थोडे उदक घालीत म्हळ्यार मागीर तिके दाट बी नव्हती बटाटोय घाला आता विणा तुगेल बग्गे विक्षकाक सांग आमगेल तू कसं करता आशिल्ली हांव म्हगेले अन्नाले 7 जण चेडू आंतू लास्ट 5 जण दुवान आंतू लास्ट 7 जण चेडू आंतू लास्ट म्हाका म्हगेले अन्नाले भयणीले धाकली भयणी जेनी म्हूण आशिल्ली तिगेले पुता दिवन अन्नान वरडीक केलें मावळे बाचे सोयरीका हांवें वार्डीक घेतना खाली म्हगेले BA मान जावन हांगा उदया इंग्लीश मिडियम म्हणून स्कूल आशिल्लें प्रायवेट स्कुलां भितर आशिल्लें तुगेले पुतूय म्हगेले आशिल्लें तेन्ना त्या नंतर म्हाका 87 वार्डीक जाली वार्डीक जावन कोडयाला तूं तांगेले बामनाथांची घर तशी कोडयाला चमकली थंय वचून जातरी मागीर मागीर B.Ed केलेलो हांवें वार्डीक जातरी 92 B.Ed केलेलें B.Ed करून हिंदी B.Ed करून केरळ समाजम स्कूल म्हणून कोडयाला भितर मलयाळी तांगेना त्या स्कुलां भितर 26 वर्स सर्वीस करून मागीर रिटायर्ड जावन आतां आमगेल्या गांवां येवन राबुया म्हणून मंजेश्वरांत कित्याक म्हळ्यार बामनाथांनी गोतोस न्हू किणी तांचे ताळे किणी कुटुंब मंजेश्वरचे मूल दोन्ही दोगाले मूल मंजेश्वर आणि आमगेल मूल जाग्यार आमगेल गांवांत येईल ताजे एक विंगडच एक फिलिंग संतोष त्या विंगड एक्चुअली आमी कोडयाला आतां वरांत राबून आशिल्लींची तांची मागीर आतां एक रिटायर्ड लायफ हांगा गांवां काडया तळ फुल्ल दोग कीण मामूय दोगाय फुल्ल रिटायर्ड लायफ एन्जॉय करता 2 चेडू चेल्लो जर्मनी आसा तागेले MS जावन PhD जावन बॉश कंपनी काम करता आसा सून
मॉर्गन JP मॉर्गन आमी तर ती काम करता सर ती वय MS जावन आशिल्ली पुतायक चेडूं जाला नाती दुवेक ॲक्च्युअली तांणी मंजेश्वरची काम ती कलतडी जाल्यार कोडयाला आसाची तो इंजिनियर जावन आसा दू कामार आशिल्ले आतां चेडूं सान कामाक विट्ट करून आतां चेडूं सान तशें कोडयाला पदवीन अंगडी आसा दू आतां लायक खतखत आयलो आनी पुरो मस्त खतखत नाका टेस्ट वता ताजे तसा नाका एका फण्ण घालता आतां फण्णाक आतां केका लायक एक फण्ण दिवका फण्णान तूं असते फण्णाची ताजी रुची हे आतां फण्णाक नाल्ल तेल यूज करता हे आमगेले मस्ट हय त्यामुळे ताजी टेस्ट आसची तेल लांदू हे आमगेले गरकड केला नाल्ल तेल होम ग्रोन हय तशी ऑर्गेनिक फण्ण चिके वय फण्ण चिके स्ट्रॉंग थोडे चेड तेल दवरून मस्त न्हय वय ते आमी कितले क्वॉन्टिटी केला ते क्वॉन्टिटी वयर तेल तापतरी ताका सासम हे भटीन मायले म्हळ्यार विणाले अम्माले ते रेसिपी दिकोन खंडीत ताका लसूण पियावना ता म्हळ्यार भट मम्माल गरकडचे रांदप या आनी एक 3 जेवो 4 सुकी मिरसांग आम्ही भट मम्माल बैलेले म्हळ्यार आतां आमी सांगिल्लें आमगेले पुरी होती शुकानंद भट मम्मा बैलेले रेसिपीज आज पशी पूण तांगेले गरकड वचून शूट करून घाला तुमी चेक करियेत काजू बी तळलेले आनी भटीण मायेले तुप्पा पवा चटणी ताजी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्सात दिता तेवे तशीची भारी रुची आशिल्ले मस्त काळ दुखून विणाल शूटिंग करता म्हण आमकां मन आशिल्लें वीण मात केन्नाय बिजी वीण इतलें पुरो कुकींग करता म्हण म्हाका कशें करचें कळचें म्हळ्यार कीण मम्माल स्टेटस पळोवन विणाल घरकडे डेली कसं रांदप करता म्हण सांगून कीण मम्माल स्टेटस पळयल्यार कळटा ती वय ट्रेडिशनल कुकिंगा बारी हुशार विणा तशें आमी विणाल आनी मग त्या तांणी बिजी आसताची तांणी आसनाची मदें मदें जर्मनीनी वताची बांगलोरा वताची चेडूवाल घरकडे सो बिजी आसता देखून आमकां तांकां मेळचे बारी कश्ट तांणी फ्री आसून न्हय जस्ट रिसेंटली आयली मात की म्हण जर्मनी वचून पयली फुडले म्हयने आयली ताजे नंतर एक बँगलोर ट्रीप जाले मागीर हांगाचे ह्या गोंयान त्या देवस्थानान बिजी जाली ताका हें जातरी सुकी मिरसांग जावन लायक एक दाट हिंगा उदक घालता ते हिंगा उदकान आसता एक मिनिट आता एक लायक एक फण्ण घाला आता आमगेले धबधब उपकरे वयरी फण्ण घाला आता विणान आता ते हांगा सगळे वासरेन तूं लायक हिंगा परमोळ येता पळोवच्याका कितले चंद दिसता पळयाची ते सोय वाट्टिलेले आनी ताजे वयरी हिंगा फण्ण कसं जाल्यार आमगेले ट्रेडिशनल कुकींग केलें ट्रेडिशनल कुकिंगाची आतां लायक परमोळ येता हें टेस्ट कोण सांगता कशें जाला म्हूण सांगून धबधब उपकरी भटीण मायेल धबधब उपकरी अम्मान सृष्टी वळारांनी पुरा कंकणा भट्ट म्हणून तुमगे ते मस्त जाण आसता वय तशी केन्नाय कोण गोंयांत ते करता बरो एक दिवस चपाती लावता हें करता पुरी चपाती आनी हांव टेस्ट कोण सांगता आजी एक परमोळ आसा पळयाची हिंगा परमोळ तेचे भटमामा थंय घरकड गेल्यार एक परमोळ नांव आहे हिंगाचे पडनाचे न्ही परत तो परमोळ येता विणान तावळ करता म्हणून आता हांव टेस्ट कोण सांगता भारी लायक जाला विणान ते लायक जाला गरम मसाला ना म्हणा ते नॉर्मल एक गरम मसाला एक नमने बिब्या उपकरी करेक्ट बिब्या उपकरी आमगे सुके आसता वय याची कितें धबधबी आसता म्हणून एक नमने बिब्या उपकरी हे म्हळ्यार जीव नवे जीव बी दिकून एक नमने बिब्या उपकरी बिब्या उपकरी खाली सोय घालची वय वय हे वाटतो भारी लायक जाला हे वय तशी जी तुम पुरा करता लिंक वय ना 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 अशी करण्याची हे एक डिफरंट नमुनेचे तुम्ही पुरा जण ट्राय कोण पळयाची रिटायरमेंट लायफ कशी एन्जॉय करूं येता ताजी सदुपयोग कशी करूं येता म्हूण सांगून सुरेश कीण मामान आनी तांगेले धर्मपत्नी विणा किणीन आमकां हे 2 एपिसोडां भितर दाखोवन दिल्ले
तांगेल बिझी शेड्यूल आंबे तरी आमगेल खातीर इतले टायम स्पेंड केलेले की मम्माकय विणाकय आमगेल पूरा जनाल पर जावन धन्यवाद. हे विडियो फस्ट एपिसोडान तू कीण मम्मान जन्नू कशें करचें म्हूण दाखयलेलो आसा ताजे बग्गे मस्त एन्क्वायरीज येतात आमकां. ताजे खातीर कीण मम्माले फोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्सान दिताची तुमी तांकां कॉन्टॅक्ट करूं येता. सगळ्यांकय धन्यवाद.